Lord Christmas मोगुचाता. सगळ्यांक देव बरो दिसतो. या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेल्यात सिल्वेस्टर मार्टिन देवान ताका सुर्गेचें राजपाव करूंक मागुया. आयज तिसऱ्या वर्साचो आमी उगडास करता. तशेंच मावक लायला आपलो जल्माचो दीस मनयता लुईस झेवियर गोमेस. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं, बरे भलायकी ताका फाव करूं, सगल्या वायटा विघ्नांतलो राखवान सांबाळूं म्हूण मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवय आसूं. म्हजे बहीण मानू, आयज आमी बाग्योंत लुईस गोन्साग हाचें समरण करता. केद भाशेन हो बाग्योंत तरणाट्यांचो आनी शिकतल्या भुरग्यांचो आस्कारी जावन आसा. आपलें तरणे जिवीत देवाक ताणें भेटयलें आनीक पवित्र जिवीत जिवंक तो वावुरलो. मागण्याक ताणें वेळ सारलो आनी तशेंच शिकपा वाटेन जायतो थियोलॉजी आपलो जायतो वेळ मागण्यांत आनीक शिकपा वाटेन ताणें दिली आनीक आपले तरणेच पिरायेंत ताणें सेवा चाकरी केली. आनी देखूनच म्हजे भयण मानू, आयज ही ताची परब आमी समोरपता तेन्ना केद भाशेन आमच्या तरणाट्यां पासत आनीक सगल्या शिकतल्या भुरग्यां पासत मागुया. आपलें धान मन केद भाशेन आपल्या शिकपाचेर धरून आनी आपलें तरणी जिवीत जियेता तेन्ना आपलें जिवीत पवित्रपणान जिवंक आनीक सेवेचें मन तांचे जावंक तांचे पासत मागुया. आनीक हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलोलें मोगाचें आनी पेकोवणीचें जावंक पातकी हुस्कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारया. आनी कालसांतां दूख धरून देवाचे काकुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर हांव पातकी म्हणया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हांव म्हजो अपराध, हांव म्हजो अपराध, हांव म्हजो बोबड अपराध. हे पासत भाग्य सदांच सांकवार मरे सगल्यांक देवताक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Kaklutko, sumia kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko, sumia kaklutko, sumia kaklutko. प्रार्थुया. आमचे जण एकल्याचें देसांव आमी देवा मुखार दवरया. केद भाशेन आमच्या तरणाट्यां पासत आनी आमच्या शिकतल्या भुरग्यां पासत आमी मागुया. सर्वेस्परा सोर देण्याच्या दातारा तुज्या आदारान बाग्योंत लुईसान निर्दोशी आनी प्राचिताच्या जिविताची आमकां एक विचित्र देख दिली. ताची विनवणी मानून घे. ताचे निर्दोशी जिणेचो आमी पाटलाव करूंक ना. तरी प्राचितान तुजेशी परतूंक आनी काळजाचे निर्मळपण सोडूंक आमकां करपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय राजभोग चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेलें दुसरे चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो,
म्हजी व्हडवीक सांगून म्हाका कांय फायदो ना जावनूय व्हडवीक सांगची म्हाका गरज पडटा जाल्यार हांव सोम्यान दिल्या दर्शनाची आनी प्रकाशन्याची खबर करतलो. क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या एका मनशाक हांव वळखतां. 14 वर्सां फाटीं ताका उखलून तिसऱ्या स्वर्गार पर्यान उबारलो. हें ताचें कूड सयत वो कूड भायर घडलें तें हांव नकळो. तें देवूच जाणो. त्याच मनशाक वैकुंठांत उबारून व्हेलो आनी तोय मनशाच्या उतरांनी उच्चारूंक जायनात आनी सांगूंक फावनात ते तसले गुपीत वस्तू ताणें आयकल्यो म्हूण हांव जाणो. हें ताचें कुडी सयत वो कुडी भायर घडलें तें हांव नकळो. तें देव जाणा. ह्या मनशा पासत हांव व्हडवीक सांगतलों. म्हजेच विशीं कसलीच व्हडवीक करचो ना. खरी जाल्यार म्हज्याच अस्कोतायेची मात करतलो. हांव व्हडवीक सांगून सोदी जाल्यार हांव पिशेपण करचो ना, कित्याक सोत तेंच सांगतलो. म्हाका पळोवन आनी आयकोन म्हजो अदमास केला ताचे वोन कोणूय म्हजें ओदीक चिंतीत म्हूण हांव म्हजी व्हडवीक सांगूंक फुडें सरना. आनी इतलें उत्तम प्रकाशन्यान पासत हांव गर्वान फुलोना जावंक म्हाका स्वतावंक म्हजे कुडीक दिला एक कांटो. हो कांटो सैतानाचो एक दूत. हाचे विशीं 3 फावटी प्रार्थना करून तांतलो म्हाका निवार म्हूण हांवें सोम्यांक मागलें. पूण ताणें म्हाका अशें म्हणलें, म्हजी मोजत तुका पुरो. कित्याक अस्कोतायेन म्हजें बोड सपूर्णयेन दिसून येता. देखून क्रिस्ताचें बोड म्हजे सोबेन बसच्याक खुशेन म्हजे अस्कोतायेची व्हडवीक करतलो. म्हणटूच क्रिस्ता खातीर म्हजे अस्कोतायेनी, अपमानांनी, अडचण्यांनी, दुमाड्यांनी आनी तोडेमोड्यांनी हांव मुरगडटां. कित्याक जेन्ना हांव असोक्त तेन्ना हांव शक्तिवंत. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मनवाड गोड. म्हणया, चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मनवाड गोड. तांच्या सेवकांक भोंवती वेलो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मनवाड गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस बागी. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मनवाड गोड. भक्तांनो, सर्वेस्पराची भक्ती करात. ताची भक्ती करतल्यांक कांयच सुणेना. तरण्यान शिवांक पर्यंत उपास तापास काडचो पडटा, पूण सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसात तांकां बरें कांयच उणें जावचें ना. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मनवाड गोड. येयात भुरग्यांनो, म्हजें आयकात. सर्वेस्पराची भक्ती तुमकां शिकयता. तुमचे मदलो कोण जिवाक लोबतला, लांबावक आनी सुकी भोगूंक कोण आशेता. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मनवाड गोड. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy केद्दें व्हडतें उदारपण आमचे सोम्या जेजूचें. आमी ग्रेस्त जावचे खातीर
आपुणूच जालो दुर्बळ. Susurrespora, 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 सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. मातया बरमणी जेस क्रिस्ताचें शुभवर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोणाच्यानूच दोगां दोनयाची चाकरी करूंक नजो, कित्याक तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वा एकल्याची परवा आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्या देवाची आनी गिरेस्तकायची चाकरी करूंक जायना. देखूनच हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवा खातीर मुणगे कितें जेवचें खावचें ते विशीं हुस्केव नाकात. जेवणा परस जीव आनी न्हेसना परस कूड व्हरती न्हय. अंतरला वेळेर सुकण्याचेर नदर मारात, ती ओपिनात, नुविनात आनी कोडेय भरिनात, तरी तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे वन अदीक मोलाची न्हय तर, आनी हुस्के काडून तुमच्या आंक हातभर वाडूंक तुमचे भितरल्या कोणाच्यान जाता जायत. आनी न्हेसना विशीं तुमकां दास्ती कित्याक? शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तीं चिंतून पळयात. तीं कोश्ट करिनात, तीं सुतूय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगता, सलोमाव लेगून सगल्या आपल्या दोबाज्यान तांतल्या एकल्या सारको न्हेसलो ना. तर आयज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यांत उडयतात ते शेतांतलें तोंड ह्या जिन्सान देव न्हेसयता जाल्यार त्या वन कितलो अदीक तुमकां नेटोवचो ना. उण्या बावट्याच्या मनशांनो, म्हणटोच आमी कितें खातले, कितें पियेतले वा कितें न्हेसतले अशें म्हणून हुस्कें काडूं नाका. असल्या सगल्याची वासपूस कोत्तात ओन बावाट्टी. तुमकां ह्या सगल्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो सर्गीचो बाप तर जाणोच. पयले सुवातेर देवाचें राज आनीक ताचें प्रमाणीकपण जडूंक वावरात, आनी हेरूय सगलें तो तुमकां भरपूर दितलो. म्हणटोच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्कें काडूं नाकात. फाल्यांचे दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या दिसाक जे नोस्ट आसा तेंच पुरो ताका. जेजू क्रिस्ताची शुभवर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्त. म्हजे बहीण मानू, आमच्या जिवितांत आमी दोन सुवातांचेर कश्टता. वी स्ट्रगल इन टू प्लेसीस. पयली म्हणल्यार आवर विकनसीस, आमची अस्कोताय, आनी दुसरें म्हणल्यार आवर वरीज, आमचे हुस्के कोंती. हाचे पयलें वाचप बाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलेलें दुसरे चिटे वेलें वाचप. थंयसर किरीत भाशेन आमची अस्कोताय आसात, आवर विकनसीस, हाचेर आमकां नियाळ करूंक आमकां आदार दिता. म्हजे बहीण मानू, बाग्योन पावलो अशें म्हणटा, म्हाका स्वतावूक म्हजे कुडीक दिल्लो एक कांटो आसा, थॉर्न इन द फ्लॅश. किरीत भाशेन म्हजे बहीण मानू, हे ताचे खासगी पेन जावन आसा, हिज पर्सनल पेन. ताचे कोश्ट, ताचे वळवळे आनी निमाणे वळीन थंयसर मेवतात. अस्कोताय ताची, अपमानाची उतरां, दुमाळो, तळमळे ताचे जिवितांतले. आनी हे सगळे कोश्ट हो सगलो पेन आपल्या जिवितांतलो काड म्हूण तो जेजूक 3 पावटी सांगता, थंयसर दिल्लें आसा. हाचे विशीं 3 पावटी प्रार्थना करून तांतलो म्हाका निवार म्हूण हांवें सोम्याक मागलें. हे सगळे आपल्या जिवितांतले कोस काड, हे बडबडे काड, थोडमोळे काड. पूण सोमयान ताका कितें म्हणलें? सोमयान ताका म्हणलें, पूण ताणें म्हाका अशें म्हणलें, म्हजी मजत तुका पुरो, कित्याक अस्कोतायेंत म्हजें बळ सोंपून नाय दिसूं येता. माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू.
माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू. म्हजे भयण मानू, आमच्या जिवितांत सभा तरेचे कोश्ट आसात, दूख आसा, निराशीपण आसा, अस्कोताय आमच्या जिवितांत आसात. असल्या वेळार म्हजे भयण मानू, आमी हुस्के कोती काडूंक फावना आनी भिवूंक फावना. कित्याक पयली वोस देव आमचे बरोबर आसा. गॉड इज विथ अस. ही इज गायडींग अस, ही इज प्रोटेक्टींग अस. आनी दुसरी वोस म्हजे भयण मानू, देव आमकां आपली कृपा दिता, बळ दिता, आमकां तो शक्तिवंत करता. आनी देखूनच निमाणे भाग्योन पावलू कितें म्हणटा, ही उतरां मनांत धरात. आनी ह्यूय उतरां म्हजे भयण मानू आमच्या जिवितांत आमी उच्चारूंक गरजेचीं. तो म्हणटा, क्रिस्ता खातीर म्हज्या अस्कोतायांनी, अपमानांनी, अडचण्यांनी, दुमाळ्यांनी आनी तळमळ्यांनी हांव मुरगोडटां. हांव मुरगोडटां. कित्याक जेन्ना हांव सोक तेन्ना हांव शक्तिवंत. वेन आय वीक देन आय एम स्ट्रॉंग. कित्याक कोण शक्तिवंत करता? देव आमकां शक्तिवंत करता, देव आमकां बळान भरता. दुसरे सुवातेर म्हजे भयण मानू, हांव वरीज आयज जायते हुस्के कोती आमच्या जिवितांत आसात. नाका जाल्ले, जावं ते जेवणाचे जावं तुमचो दिल्लें आसा, न्हेसपाचे जावं, वस्तूचे जावं, आमी जायते हुस्के कोती काडटा. आनी हुस्के कोती काडून वी सफर. आमकां ही दुयेंसां जातात, जायत्यो वस्तू घडटात आमच्या जिवितांत. कित्याक नाका जाल्ले हुस्के कोती आमी काडटा. जे दिसाक आमकां देव फावोत ते आमकां तो दिता, जे गरजेचे ते आमकां दिता. पूण म्हजे भयण मानू, आमचे हुस्के कोती फाल्यांचे जाता. आमी कितें कोत्तेले, कितें खातेले, आनी जितले हुस्के कोती काडटा, जे दिसाक देव आमकां बरें दिता, ते बरें आमच्या जिवितांत अनुभवूंक आमी चुकता. जे त्या दिसाक आमी बरें करूंक जाय आनी बरें करून फाल्यांचो दीस जो बरो जावंक जाय, थंयसर आमी फाटीं उरता. आनी देखूनच म्हजे भयण मानू, जेजू म्हणटा, हुस्के कोती काडी नाका. आनी कित्याक हुस्के कोती काडी नाकात? कित्याक जेजू थंयसर म्हणटा, देव जाणा तुमकां गरजेचें कितें तें, आनी त्या दिसाक जें कितें गरज तें आमकां सगळें दितलें. पूण कसले हुस्के कोती काडात? हुस्के कोती काडात देवाचें राज परगटपाचें. पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण जोडूंक वावरात, आनी मागीर हें सगळें आसा तें तुमकां मेवतलें. आनी देवाचें राज म्हणल्यार म्हजे भयण मानू, मोगाचें राज, सोंसणीकायेचें राज, सगल्यांक एकवटान घेवंक वावुरतलें राज, एकवटान जियेतलें राज. सो हाचेर जर आमचें ध्यान मन जालें, वो एकवट, वो मोग, वो हुस्को, हें बरेंपण एकामेकाक सगळें दाखोवंक पावली, जाल्यार म्हजे भयण मानू, हें जें सगळें गरजेचें, जावं तें मागीर न्हेसपाचें जावं, खाणा पिणाचें जावं वस्तूचें जावं, तें आमकां देव फाव करता. तर कसलेच हुस्के कोती काडचे न्हय, देवाचेर पात येवन आमी जिवया आनी आमचे अस्कोतायेंत आमी मुडया. जेन्ना हांव हुस्कोत तेन्ना हांव बलवंत, शक्तिवंत. वेन आय एम वीक देन आय एम स्ट्रॉंग. एंड हू इज मेकिंग मी स्ट्रॉंग? गॉड इज मेकिंग मी स्ट्रॉंग, एंड ही इज गिविंग मी हिज सफिशियंट grace to overcome all my temptation, difficulties, worries, and all my struggles. Betone velar gayon gavia C16 Dupatso so Purmol page 35. C16 page 35. Sobre as vas tocar para ti aunque te retunda un capitán de la música ahora entre todas Ishvora tuđe moga, por me svora,
म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोद पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सांग म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा भाग्यवंत लुईसा वरी आमकांय कुरपेच्या आनी तो निर्मळ शेळ्यान नेटोवन ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक पाव कर आनी तुज्या सुबा देण्यांनी भर हें मागता हांव तुज्या पुता जेवचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोबी आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदान सासनाचे देवा सोरकां सोदता हेजो क्रिस्ता आमच्या सोबयां वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ गुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुपळ कोत्ताय तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी देखून सगळ्या देवदूतान भक्तां संगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा कोरोस पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशयेन कोस मोरोन सोसुंबेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हांव तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत पदकांच्या बॉक्सान मेजच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बारावतलें हें म्हज्या उगडासा करात. भावाटाचो घुट परगटुया. Gesù melo, Gesù जीवन जाला, Gesù नव्याने येतलो. बाबा ज्योच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगड्यास करता आनी जिविताचो उंडो सोडवणची काळ सकाळ समर्पिता तुजे आमकां येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जिवची कुडां रगत शेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचे विस्तावलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या भाग्यन बापा फिलिपनेर आमच्या गोवळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबरचो दमेले ती आमच्या गोचयांची आमच्या बाबा भयणाची इश्ट मित्रांची काकूट कर. तांकां तुजे शागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोसोळीत मुखामळ पळोवन फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे मायज सांगाती भाग्यो जुजेदीचो पोती भाग्यो धर्म दिता भाग्यो जुजेबास आनी सोर काळी तुका मानुल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर
सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगताक तुजी मोहीम गावूंक आमकां फाव कर जे क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगतात त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापाक सर बंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक Amen. When I'm weak, then I'm strong. कोण स्ट्रॉंग कोत्ता म्हाका देव स्ट्रॉंग कोत्ता मागीर म्हज्या जिवितांत अस्कोताय आसूं म्हज्या जिवितांत पिडा आसूं म्हज्या जिवितांत कोश्ट आसूं देव म्हाका बळान बोत्ता तर सगळे हुस्के कोती आमी पयस करुया देवाचें आसणें आमच्या जिवितांत अनुभवया आनी आमच्या जिवितांत सगळें जें कितें घडटा तें देवाच्याच हातांत घालून देवाच्याच बळान फुडो करून जेजून शिकल्या प्रार्थनांतल्यान कृपा मागुया आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो प्राज आयज आमकां दी आनीक आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच तूं आमचीं पातकां बोगस आनीक आमकां तारणेन पडूंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंड राजा क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरबोसान उतरेकता तर आमकां तुज्या उदक काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना सोमिया जेज क्रिस्ता तुवेच्या धर्मताक म्हणलें तुमकां शांती दोता म्हजी शांती तुमकां दिता म्हज्या पातकांचेर न्हय म्हज्या पयस बिच्या बाबाटाचेर दिसका आनी जे कुशे परमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एक वटान सांबाळ जे येताय राजभोग चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सोमेची शांती सदां काल तुमची सोबी आसूं तुमचे सोबी आसूं एकामेका मोगान जेवची शांती दियात देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांनी सगळी सुभागी सोम्य तुवें म्हजे भितरूच म्हाका पावना पूण जेकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली भलायकी मेळटली ख्रिस प्रसादा वेळार गायन गावया D28 म्हज्या जेवणाक येयात पेज 62 D28 पेज 62 मोच्या जेवणाक येयात बाबूल कोशी Mocha kudi rokta kushi dadusaya Jesu chibiduje Saudi chibidamche Jesu chibiduje Saudi chibidamche
येसू जिवीत तुझे सांदी जिवीत आमचे प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमचे दयाळ बापा, दुतांच्या काळान देवदुतांच्या काळान तुवें आमकां दादोशी केल्या. बाग्योंत लुइसाची देख घेवन तुका ह्या देण्या खातीर निती काळी दिन वासूंक आमकां करपा दी आनी आमच्या पातकी सैबाच्या संवसारी वंदवण्या मदें निर्मळपणाचें मोल ओळखूंक आनी ह्या पवित्र जेवणाचे गोठायेन निर्मळपण सांबाळूंक आमकां बोग करून आमच्या तरणाट्यांक फावो कर. जो क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमची सव्या आसूं. तुमची सव्या सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. गायन गावया R35 संस्काराक इतल्या वर्त्या पेज 194. R35 पेज 194. संस्कारा इतल्या वर्त्या संस्कारांगी लोमान करता सोडून दिवं आदल्यो रिती सेवा धर्म दवरता सैमाचे विशय आमचे Господа куда мугай Тирвану амцо бабар Сой борде вишой вина Притича папа амча Сой тиво Murgotun kasatona Monduya vakaluya Upsolya tanchi modlo Mogacha povidatmya Somsargo kalte प्रार्थूया. देवा एका अजपाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरलाय. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करून आनी ह्या वरवीं थांबोवन नासतना तुजे सोरवणीचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तुजो जेताय राजभोग चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन.
शेवटाक गायन गावया R14 पेज 182 जेजू कालीस तुझें R14 पेज 182 Jesus.